बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा हांव तुका दिनवासीना आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुजी एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्ट मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजें दुयेंसां पेस्त पिड्या त्रास कोश्ट खोटेपण आनी बावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगडूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगडूंक आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता व्हायरल करता ताका सदांच धाडपाक हुस्को दी. दुयेंसां सगळीं तांची बरी कर. कोवीड दुयेंस ताचें चडशिल्लें पयस दवर आनी सगल्यो गरजो तूं नाका फावो कर. आमेन. आज तारीख जावन आसा 1 मायाची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी म्हजे व्हिडिओ पळयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर जेजूचे भाशेन नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव एक बरो दीस दिवं. मार्क 3 वळेक आनीक एक पावट जेजू एका देव इस्तानांत भितर सरलो आनीक आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा जेजू त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते जेजूक तेडून आसले. आताक आर जाल्ल्या मनशाक जेजून म्हणलें उठ सगळ्यां मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें सोनवारा दिसा बरें करूंक येता की वायट, जीव वाचोवंक येता की काडूं येता. पूण ते ओगीच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे दारुणाये पासत कोंती बरीत जावन जेजून त्या मनशाक म्हणलें तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनीक ताचो आर जाल्लो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरूय फारिजेव भायर गेले आनीक कशे भाशेन जेजूक नाठाक करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच जेजूचेर आड गुडमेळ करूंक लागले. जो मनीस अकस्मात आमगेल्या गांवांत बरें करूंक लागता, सुदारप करूंक लागता, सगळ्यांची कामां करून दिता, सोशल सर्वीस करता, गरिबांक आदार करता, घर नासलेल्यांक घरां बांदून दिता, जेवंक खावंक कपडे कोणाक ना तांचो बंदोबस्त करता. एक कोण जीत मारतलो आयज समाजान देखून मारपा न्हय. जो दुसऱ्याचो धीर आनीक आदार जावन मनीस जियेता ताका कोण जीत मारतलो. पूण हे फारिजेव धर्माचे वडील आतां ते जेजूक आतां जितो मारपाक गुडमेल करूंक लागले. आमी घोटाळा म्हणटा हिंगा. तर घोटाळा ते करपा लागले जेजूक जीत मारपाक. कित्याक जेजू सोनवारा दिसा देखून लोकांक बरें करतालो आनीक जेजून ते कडेन क्वेश्चन विचारलां सोनवारा दिसाक बरें केल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा. कोणें आन्सर दिलो ना. ओके वायट म्हणटा खबर सोडी तूं बरें करपाक उमको दीस लागता. जो मनीस बरें करता ताका कोण आडायतलो बरें कोनाक रे तूं ताका आदार कोनाक रे कोण सांगतलो सांगपा ना न्ही.
कोणा बाड्यांक आदार जात जाल्यार जाय दी म्हटली. कोण बाडा आदार करता न्ही कोण दी म्हटली. तर हिंगा सोनवारा दिसाक जेजून ही मिलाग्र केली म्हणून जेजूक आतां ते मारूं भोंवताय. कित्याक देव दुसऱ्यांक कांय जीत मार म्हणना. जो देव दुसऱ्यांक जीत मार म्हणटा तो देव न्ही. तो देवाच्या रुपान देंवचार. जेजून सांगिलां म्हज्या रुपान जाय येतले, म्हज्या नांवान येतले. जेजू जेजू म्हणून जायतो लोक बोब मातलो जाणाय तुमी. काथॉलीक इगोज आसलोली पयलीं 2 फाट जाल्ले म्हण तूं. कोणें म्हणलें काथॉलीक इगोजीचे हांव आड येता. आतां त्या फांट्याचे कितू फाट जाले ते चोय. आजरान आसतले मेजू मेळटा जाल्यार चोय तुमकां. हजारांचे हजार आसतले. आजार कांय न्ही. कोण एक भोंगो असो तोळ्या साळो खुलत तेश कोन्न कोण हुलता म्हणटा आपल्यागे इगोज. तुगे तेगे नांव घायली तेगे चर्च जाली जालें. मागीर तो म्हणटा मुगे इगोजी हितू मेंबर आहाय, मुगे इगोजी हितू डोनेशन येता. मागीर तो आडोयत वयता इगोज. सगळे मागीर दुसऱ्या लोकांक होणाक घाता. आनीक एक पावट जेजू एका देव इस्नानांत भितर सरलो आनीक आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. तर पॅरलायज म्हणटा आमी इंग्लिशीन. आर जावपाक जायतीं कारण आसताय. कोणाक घडये एक्सिडेंट जाला आसतली, तेका हात धरला, एक्सिडेंट जालो सारको जालो ना, तर मातशे हातीक त्रास जाताय वयर सरपाक. जे कोणा पांय एक्सिडेंट जाला तेकाय खूंट येता चोयलां आमी. मागीर तो मोचो बोचो मातशें चडोवपा पडटा. जो पांय मोडी उरलो एक्सिडेंटा ऑपरेशन करून. तर जायत भाशेची आर नाजाल्यार त्रास आसपाक शकताय. तर हार्ट अटॅकूय जायन आर येता जाणाय आमी. कोणा एक सायड धरता. एक सायड धरप म्हळ्यार ती ब्रेनी देखून इफेक्ट मारता. दाये हात तर दाये सायड तर तुगेली धरली हात आनी पांयो जाल्यार तुगे उजवे सायडीची ब्रेन चलना. तर जेजून ह्या मनशाक म्हणलें तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताजो हात आदले भाशेन सारको जालो. तर आमकां आज काल कोवीड सारकी चड जाल्या. तर कोविडाक हे भाशेन पेकोवणी गोंयकार कातोलिकाक आमी दिवपाक पावताय. जो पवित्र कातोलीक आहा तेज्यान कोवीड पेशंटांक पेकोवणी दिवपाक जाता. कोवीड पॉझिटिव्ह आसलोल्यान. तर आमकां पयलें जावपाक पडटलें पवित्र कातोलीक. आनीक तर तुमकां तो व्हिडिओ पयले पाट मेळ्ळा जाल्यार व्हिडिओ काबार डिस्क्रिप्शन वसाय. थिंगा सगळे बायबल वेर सगळे घायलो आहा. सगळे कोरे सांगिल्लें तशें कोरे. तुमी 5-10 मिनटांनी पवित्र जातलीं, पवित्र कातोलीक जातलीं. आनी तेजे उपरांत तुमकां दुयेंस लागपा ना. कोवीड-19 तुमकां लागपा ना. आनीक तुमगेले घरांत शेजऱ्याक सोयऱ्यांक कोण कोवीड-19 पॉझिटिव्ह आसल्यार तेका फोनाचेर तुमी बरो कोरे. तेका पयलीं उतराची सोजमण दियाय. सारको मरपाचें तर थोणेर आहा जाल्यार हें बी वेंटिलेटर बी लायलो आसल्यार हें प्रिचींग कानाक घालून एक पाटी आयकोन दियाय पयलीं. आनी मागीर तेका तुमी सांगाय तूं मानून घेता काय म्हूण जेजू तुजो रोशनार धोनी सोमी सरवंडार म्हणून. ताणें तर होय म्हणलें जाल्यार मागीर तुमी ते इन्फेक्शन एलर्जी वायरस आहा तेका आतांच्या आतां शिराप घात म्हूण सांगाय. आतांच्या आतां मूड आसा मोर म्हूण सांगाय. जे भाशेन जेजून
रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो आनी तें झाड मुळाक सावन मेलें. तर थँक्यू जिजस म्हळें तुवें ताका कोवीड दुयेंसांतलो निवारलो, साल्वार केलो म्हणून. आनीक हेरूय सगल्यो कितें वायट ताच्या जिवितांत कितें वायट वस्तू वायट पडे ताच्या जिवितांत दुयेंसां कितें आहाय तेकाय सगल्यांक सांगाय. आतां तुमकां बांदता जेजूच्या नांवान आनीक हुकूम घालता कुडींतलो भायर सर आनी वचोन दर्यान पड म्हणून. जे भाशेन जेजून सांगलें बायबलाचेर बरयलो आहा की दोंगराक तुमी सांगात आतांच्या आतां उठ आनी वचोन दर्यान पड आनी तो दोंगर वचोन दर्यान पडटलो. इतलें आनी कांय ना हितून. तर सारकें सोंपें आहा. मुगेले हेरूय व्हिडिओ चोयल्यार तुमकां कळटलें. जेजून आनी कांय म्हणलो ना, तुजो हात सोड. तर हो अधिकार आतां आमकां जेजून दिला. तेका लागून आमकां जेजूगेलें नांव घेवपा पडटा. कित्याक जेजू आमगेलो रोजनार धोनी सोमी सोरवोंडार. हेका लागून जेजूक लागून हें सगळें आमकां आतां मेळटा. ही सवलत आमकां आतां जेजून आमकां तयार करून दवरल्या. तेका लागून जेजूच्याच नांवान ह्यो अजापां मिलाग्रो आतां जाताय. हेर कोणा कडेन जायनाय त्यो. यार तूं कितलें शीक धर्माचे वयल्यान शीक कितलें धर्माचो डॉक्टर म्हणून सांग, कितें म्हणून सांग तूं, तुका कडेन जावपाचें ना तें. फकत जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तूं अजापां मिलाग्रो जेजूचे भाशेन कोत्तलो. तर कितें आमी कोताय जाल्यार जेजूच्या नांवानूच आमी तेका हुकूम घालपा जाय. जे भाशेन कोणागे हात दवरलो आहा, पॅरलायज जालो आहा, तेका हुकूम घालय तुजो हात सोड म्हणून आनीक तेगेलो हात बरो जातलो. सारकें सोंपें. तर हें आमी करूंक फुडें सरया. आतां कोविडान सारकें इंडियेक सारकें चड पाड जालो आहा कोविडान. तर आमी दुसऱ्याचो धीर आदार भरवोसो आमी जाया. तेंका आमी सांगया की तुमगेलें कोवीड पयस जातोलें. तुमी मानूंक तयार आहाय. जेजू तुमचो रोसना सोरवोंडार क्रिस्त दोनी जाल्यार जालें. काम जालें तुगेलें 100% जालें सारकें. आनी हेरूय दुयेंसां कोवीड कित्याक येयला आतां चड चलत म्हणून. हेर कोणाक कॅन्सर आहा, कितें आहा, लास्ट स्टेजीचेर आहा, कसलें कितें स्टेजीच बीन कांय केअर नाय. स्टेज आसूं कितें आसूं कसलें दुयेंस हांव. कोणागे भुरगीं जायना, युटरस काण भायर मारला आनी कितें प्रॉब्लेम आहा, कांय प्रॉब्लेम नाय गा. जेजूच्या नांवान ती वस्त आतांच्या आतां नवी जावं. जी वस्त ना ती वस्त आज बडवे सांगाय देवाच्या नांवान सोरोंडराच्या नांवान हांव तुका सांगता. ती वस्त हाडून ते भायलेचे ते दादल्याचे कुडींत घाल म्हणून आनीक तें ऑपरेशन कोन्न मनीस सारको बरो जातलो. सगळी सवलत आमकां देवान दिलो आहा. ती पद्दत आमी बायबलाचे उद्देशी आमी पवित्र कातोलीक जात्रे उजार करपाक शकताय. आमी जेन्ना आमी देवागेलीं भुरगीं जातलीं तेन्ना सगल्यो सवलत्यो आमच्यान उजार करपा जाताय. ते बायबलाचेर बरयलो आहाय त्यो. 7 जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं कोड सोरून गेलो आनीक ताच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेत जाली. गालिल्याच्या लोकांची खेत जाली. तर आमगेले आमगेले घरा कडेन दर एक कातोलिकागेले घरा कडेन लोकांची खेत म्हळ्यार क्रावड म्हणून बरयलो आहा इंग्लिशीन. लूट चड लोक जमा जालो. जेजूच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेत जाली. तर आमी तर गोंयांत रावताय जाल्यार गोंयकारांगेली आमगेले घरा कडेन कातोलिकांगेले दर एक कातोलिकागेले घरा कडेन खेत जावपा जाली. जाणाय तुमी गोंयांत कितू मनशां कितू दुयेंस आहाय ती तुमी जाणाय. तर घराको लूट पडपा जाली. दोतोराक केशी लूट पडटा ते भाशेन आमगे घरा कडेन लूट पडपा जाय आसली. लायन लागपाकूच जाय आसली. तर कातोलिकांगेले घरा कडेन लायन कित्याक लागना? कित्याक कातोलिकां पवित्र नाय.
जेजू फाटल्या लायन कित्याक जाताली? जेजू सगळ्या दुयेंतींक बरो कोतालो. तर दुयेंत आमगेले कातोलिकांगेले घरां कडेन कित्याक येनाय? सगळे दुयेंती खबर आहा कातोलिकां कडेन कांय जायना. जेजू कडेन जाता, कातोलिकां कडेन जायना. तर हिंगा कितें मोदें कितें खंड पडला. जेन्ना टीव्ही लायट गेली, रेडिया स्टेशनाचें ट्रान्समिशन स्टेशनाचो लायट गेलो जाल्यार तो रेडिओ सांगता ह्या प्रोग्रामाक खंड पडला. टीव्ही सांगता खंड पडला म्हळ्यार बंद पडला. हें बंद खंय पडला हो बायबल जिवो जिवो आसपाक हो कित्याक आतां ते भाशेन ना? खंड खंय पडला काय? कातोलिकां हे भाशेन पवित्र कित्याक न्हय काय? कित्याक पूण आहा न्ही मोदें प्रॉब्लेम? कातोलिकां दुसऱ्यांक कित्याक बरी करपाक शकनाय? आज म्हणटाय आमी सांज झुजे गेलो दीस जेजू गेलो पाय संवसारांत उलो. सेंट जोझफ म्हणटा आमी इंग्लिशीन. मे डे म्हणटाय आमी. कामदारांचो दीस तर तेगेलो आज जल्माचो दीस. तर आमी सेंट जोझफ डे म्हणटाय आज. कोण सेंट जोझफा भाशेन जाला? सेंट जोझफा लागून आनीक आंकवार मुरेक लागून सायबीण मांयक लागून जेजू सगळ्या संवसाराक साल्वार करपा पावलो. आमी कितू जाणां साल्वार केलें? आमी आज हें सांज झुजेचें सेंट जोझफाचें फेस्त मानताय. आमी कितू जाणां साल्वार केलें? हें फेस्त म्हणून आमकां कितें फायदो आहा? दर एक कातोलिकाक कितें पूण फायदो आहा हें फेस्त मानून न्हू. हेंच न्ही सगळें सांतांची तर आमी देख गेल जाल्यार आमकां हितू नेटान वरान आमी आमगेले गांवचें फेस्त म्हणून कोताय. कितें हे फेस्ताचो फळ आमी काडला त्या सांताचें ते सायबीण मांयचें जायत नांवान आमी सायबीण मांयक पाचारताय. ते सायबीण मांयचें आमी कितें फळ काडला तेंचो तेंगेले जिविताचे उद्देशी. तर ही फेस्तां व्हडल्यो परबो म्हणून कितें फायदो आहा? वो लाखांनी देसपेस गोण फोग लायताय आनी कितें मुजग लायताय, व्हडली गोज न्हेसयताय आनी फेस्तां पेंडॉल घाताय आनी व्हडले नेट मारताय. कितें फायदो आहा? कोण तेंचे भाशेन जालें? तेंचे भाशेन जावप म्हळ्यार जेजू भाशेन जावप. कोण जालें? तर ही फेस्ता दीस येयलो फेस्त मनयताय आनी कितें येयलें तें मनयताय. मागीर देंवसरागे कार्नवाल येयलो तोय मनयलो. मागीर देंवसरा भाशेन होय मनयलो. कितें सोज्याव. आमकां बरें आनी कितें वायट तें आमकां खबर ना कातोलिकांक. आनी आमगेलो सारको कातोलीकपणाचो सारको हक कातोलीकपणाचो कायदो कितें तो आमकां खबर ना. आमगे कातोलिकांगेलो कायदो दुसऱ्यांक आमी सर्गीचें राज फावो करपाक. जे परेन जेजू दर एक मनशाक सर्गीचें राज फावो करपाक येयलो ते भाशेन आमी दर एक लोकांक साल्वार करपाक आमगेलो कातोलिकांगेलो कायदो मूळ कायदो. हें कोण कोता काय? जेजून आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं कोडसरून गेलो आनीक जेजूच्या फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेत जाली, लूट जाली, गर्दी जाली. आमगे गर्दी खंय पडटा? कार्नवाला पडटा, फ्लोटाक. गर्दी खंय पडटा? वेलांकणी पडटा. गर्दी खंय पडटा? जे हुरीस आमी कोन्न दवरल्याय कातोलिकांनी थिंगा गर्दी पडटा. खंय पडोन जाय गर्दी? जित्या मनशाचे घरा कडेन नाजाल्यार जितो मनीस आहा थिंगा गर्दी पडपा जाय आसली. जिती मनशा कडेन गर्दी खंय पडना कातोलिका भोगली. कोण चोयल्याय तुमी? जिती मनशा बोले वचोन तुमगे काम जालो चोयल्याय? ना. कित्याक जायनाय? कित्याक जितो कातोलीक एक म्हूण पवित्र ना गोंयां.
आतां आसतले थोडे मेजू मेळटले ना न्ही ह्या लोकां बोल्यो आसाय पवित्र कातोलीक आहाय तेंचे बोल्यो आसाय हे बेस्ट खोंड्या बुड्या ब्रादर ब्रादर म्हणटाय तेंचे बोल्यो वचना काय ते तुमकां कायलींतू तुमी लासताय ऑलरेडी लासताय तुमी कायली भितर काण समजा डायरेक्ट उज्यान घातले गोबोर मरण तुमचें आनी बेगीन येतोलें कायलींतलो उसळून उज्यान पड म्हणटाय आमी ह्यो डायलॉग मारून सगळीं जाणाय आमी पूण फकत एकूच आमकां कोण ना कातोलिकांक कातोलिकांक गेलो मूळ कायदो दुसऱ्यांक आमी पवित्र करपाचें दुसऱ्यांक आमी जेजूची सोजमणी दिवन पवित्र मारो कितें आनी वायट कितें तें सांगपाचें हें आयकूंक कोण ना आमकां ह्यार आमी सगळीं करपा जाणाय संवसारांत हुंच तियात्र बरो हुंच डायरेक्टर बरो हुंच सिंगर बरो हुंच नाटक बरें हुंच कॉमेडी बरी कोण कॉमेडियन बरो हें आमी सगळीं जाणाय फकत जेजू कोण तें आमी नेणाय जेजू कोण तर आमी जाण आसली जाल्यार आमी जेजूचें सगळें आयकपाचें कित्याक जेजू म्हळ्यार देवा गेल्यान सगळें आयकोंक जाय तर देवा गेल्यान आयकनासतना आमी सगळ्या मनशांक आमी सारके बेस बरें ओळखून दवरल्याय आमी कोण ते केसोले कितू फेमस आहाय कोण नंबर 1 आहा हें सगळें आमी म्हायती घेवन आहाय सगळी संवसाराची जी मूळ म्हायती आसलोली ती आमी गेलो ना भुरग्यांकूय दिलो ना हेका लागोन भुरगीं तुमगेलीं पेसांव भोगतायत चोय कितू भुरगीं घरांनी एक भुरगें भलायकेन बरें आसलें चोय माय पायन केलें पाप भुरगीं दिताय जाप माय पाय सगळे संवसाराचे वस्तूंचे फाटल्यान कुडीचे ओंदोवणेचे फाटल्यान लागलो हाय ते मागीर भुरगीं भोगताय बाडी 8 जेरुजाल्यासून इदुमिये तावन जॉर्दानाचे पेले थोडी तावन आनीक तीर आनीक सिडोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंज जेजू करतालो तें आयकून जेजूशी आयली मुगेले जिवीत हांवें गोंयांत आमगेल्या गांवांत हांवें केन्ना आयकोना जेजूचे भाशेन कोणू कोता म्हणून आनीक सगळ्यांक आदार कोता म्हणून दुयेंसां बरी जाताय म्हणून केन्ना आयकोना आमी आयकलो जाल्यार एश कोन्न त्या मनशाचे बगलेर आजून लूट पडपाची तेन्ना लोकांची तांडी पळोवन ती आपणाक चीण गोरतीत म्हूण ताणें जेजून आपणाक एक व्हडें तयार दवरून ताणें आपल्या शिसांक सांगलें तो इतलो लोक जालो की जेजू एका ओड्यार चडलो तर तो जेजू सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटा कारां आसलीं तितलीं जेजूक हात लावंक जेजूचेर पडटालीं आनीक मेळे आत्मे जेजूक पळयना फुडें तांचे मुखार पांयां पडून हुयेल मारताले आनीक मुट्टाले आनीक जेजूच्या मुखार पांयां पडून हुयेली मारताले आनीक मुट्टाले तूं देवाचो पूत पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक जेजू खोरायेन तांकां शिडकायतालो तूं देवाचो पूत जायतो लोक म्हणटा जेजू देव हूंय बरयलो आहा जेजून आपण देव हूंय म्हणला जो देव न्ही
त्या खोळे मिलाग्र जाताय जायनाय. संवसाराचो अधिकार देवान आमकां दिला. ताका लागून संवसारांत आतां आमचे उद्देशी देव मिलाग्रो कोता. कित्याक देवाचें उतरूच सांग वता, मरण आनी जिवीत मुगेले जिबेचें आहा. तर बायबल नाकारून आमी म्हणटाय देवाचो गूड देव जाणा. पूण बायबल म्हणटा मरण आनी जिवीत मुजे जिबेचें आहा. वायट येतरी आमी म्हणटाय देवा तुवें म्हजेर कित्याक धाडलें. कोण म्हणटाय कातोलीक म्हणटाय देवा हांवूच तुका मेळ्ळो आनी कोण मेळ्ळो ना. हें तुवें म्हाका कित्याक दिलाय. हे त्रास कश्ट दुयेंसां पेस पिडा गरीबसाण कित्याक दिल्या म्हाका. हो मनशां गेलो विचार कोणाकू देवाक. सारके चिकन आवट जाले, मनजाती परस फास्ट जाले. देवान मनशा संवसाराचो अधिकार दिला आनी तुमी कोणाक देवाक कितें विचारूंक भोंवताय. देवान कितें दिवपा आहलो तें दिन काबार केलें. तूं म्हणटा देव म्हणटा तूं उलय आनी तुका मागता तें मेळटलें. दुबाव दवरिनाका मनांत. ती व्हड आहा चुयेत. तूं कितें मागता तें तुका मेळ्ळें म्हणून तूं समज तेन्नाच तें तुका मेळटलें. कित्याक जेजून म्हणलां सोंपाडलें. जेजून सगलें करून सोंपाडलें म्हणल्यार कितें काबार केलें. फिनिश्ड म्हणून आहा इंग्लिशीन. न्ही 3 उतरां जेजू गेलीं हुर्साचें मोत्या दोणां. इट इज फिनिश्ड. तर जेजून करपाचें आहलोलें तें सगलें सोंपयलें. बरेंपण, बरी भलायकी, बरी नोकरी सगळी जेजून करून सोंपाडली काबार केली. सगलें वायट आपल्याचेर घेयलें. एक्सचेंज ऑन द क्रॉस म्हणटाय तेका. तर आमकां सगलें बरेंपण करून दवरलां. पूण कातोलिकांचेर वायट कित्याक येयलां. कित्याक कातोलिकां पवित्र नाय. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना तुका देंवसार सोडून वयतलो. हें थंय बरयलां चोय. जेजूच्या मुखार पांयां पडून हुयेली मारतालीं आनी म्हणटालीं तूं देवाचो पूत. तर देवाचे जोडके देखून देंवसार रावना. कोडसोरोन वेता बरयलो आहा बायबलाचेर. वड आहा मारेन चुये गुगलान. तर आमकां तरी संवसारांत कोवीड-19 दुयेंस जाय नासतना तरी आमकां रावपा जाय जाल्यार तुमी तुमगेलें वायट जिवीत सोडून आख्खो घोराबो तुमगेलो पवित्र घोराबो जावपा पडटलो. आनीक तितून दुसरो उपाय ना. तुमी लोकांक म्हणलें कीप मी इन प्रेयर्स. म्हाका मागण्यांत दवराय. आमचे पासत मागाय. कोण कोणा पासत मागतलो. कोणागली मागणी देवा पावताय कोणागली पावनाय. कितको पावतलीं. कोण पवित्र कातोलीक ना. तुमी त्याचे रेब्यां लोडटाय. आनी कोणा मागूंक लायताय तुमी. देवान सांगिलां मरण आनी जिवीत तुजे जिबेचेर आहा. तुका जाय तें उलय घोडटेलें केदोणां. तूं जेन्ना देवाचे भाशेन जातलो देवान तुका एक पदवी तुका अधिकार तुका हुकूम दिलो आहा. जेजूच्या नांवान तूं हुकूम घाल देंवसार कोडसोरोन वेतलो. जेजूच्या नांवान शिराप घाल कोवीड-19 दुयेंस काबार जातोलें. कोवीड-19 नेगेटीव जातो तूं. तर हें जोण एकल्या गेले मनशाच्या जिबेचेर आहा. आनीक तुगेल्या उतरांक पावर येतलो जेन्ना देव तुजे कुडींत भितर आसतलो. आनीक तेन्नाच तुजो घोराबो आख्खोच साल्वार जातलो. बायबलाचेर बरयलो आहा. जायते घोराबे साल्वार जाले दिश्टी पडटा इंटरनेटाचेर.
भुरगीं माय पाय देवा गेलें प्रवचण करूंक भायर सरलें. तर आनीक गोंयकार कातोलिकान आनीक वेळ पेड्ड्यार करची न्ही. हें कोवीड दुयेंस सारकें आमकां एक बरी संदी जावन आसा देवाचें सोवें येवपाक. जें देंवसारान चिंतलां कातोलिकांचो जीव काडपाक तें आमी पत्ते करया. देंवसाराच्या तोंडाचेर तापट मारता म्हळ्यार तेशें करून करया. आमी तें देवाच्या राज्याक आमी तें उजार करया. आमी पवित्र कातोलीक जाया. हेजेरीच आमी पवित्र कातोलीक जायात. जें देंवसरान कातोलिकांक वायट करून जीत मारपाक चिंतलोलें तीच देंवसरागेली संदी घेवन आमी आज पवित्र कातोलीक जाया. आनीक पवित्र कातोलीक जावपाकूय तुका पवित्र आत्मो आदार करतलोच. बायबलाचेर वेस आसा. सांत पावलोन म्हणलां, सेंट पॉल तेगे चिटीन वचोन वाचाय. सगळीं म्हाका घोटाय उर्बा सगळें देवाचें काम करपाक म्हाका बोळ येता तें जावन आसा. तें बोळूय म्हाका देवूच दिता. मागीर आनी एक बायबल वर्स आहा, युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी. तुजी कृपाच म्हाका पुरो. तर ही कोवीड-19 संदी घेवन आमी सगळीं पवित्र कातोलीक जाया. देंवसरागेलो प्लान आमी भायर उडोवया. कातोलिकाच्या जिवितांत देंवसागेलो प्लान आमी नपयत करया, बंद करया. सारको देंवसराक आमी हाराया. जे परी जेजून देंवसराक हारायलो, जेजून तें सोंपेपण आतां आमकां दर एक कातोलिकाक करून दवरलो आहा. तर तें आमी आतां उजार करया. हिंगा बंद करया. फाल्यां हिंगसा कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, मारियो आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेराम आनीक तिचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, जॅसी आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियादा दिवाज आनीक तिचे फामिलीक, मोऱ्यान आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगळीं दुयेंसां बरीं कर. कोवीड दुयेंस तांचे सरशिल्लें पयस दवर. सगल्यो गरजो तूं तांच्यो तांकां फावो कर. आटाविटे आडकुळ्यो मेकळ्यो करून बरें जिवीत तूं तांकां दी. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, लांगसां उदक जालें, हार्टीच्या कोंड्याचें दूख, मेंडाची दूख, रेमातीस पळटे, पांय चलनाय ते, कुडीचे सांदे चलनाय ते, हार्टाचें दुयेंस, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडलें ती, आवड जालें ती, भूल येयलें ती, बुरशेलें ती, पीस जालें ती, मेंटल जालें ती, आल्लें ती, बेरयलें ती, कांयच्या काय कितें उलयताय ती, चिंत नासतना उलयताय ती, ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक सगळें तांच्या जिवितांतलें वायट तूं तांकां दाखोवन दी. फकत जेजूच तांचो सरवंडार आनीक आदार म्हणून तूं तांकां दाखय. आनीक जेजूचे भाशेन जावपाक तूं तांकां हुस्को दी. तशेंच जीं भुरगीं शिकतात तांकां बरी मोद दी. तीं बऱ्या मार्क्सांनी पास जावपाक. आनीक ह्यो सगळ्यो अजापां मिलाग्र्यो तांच्या जिवितांत जाताय त्यो चोयन तांकां पवित्र जावपाक
तुजी कृपा तुजो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां फावो कर ही सगळी मागणी करता तुका हांव सर्गीच्या